गेले कित्येक दिवस पेडणे ITI टू मुर्जी जी 30 MLDचं उदकाची जी पायपलायन वचपाची आहा पंचान त्याचं काम चालू आसा। साधारण हॉस्पिटल क्रॉस करून आता आम्ही पारशेच्या बॉर्डरीर पावल्या। पेडणे हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल पेडणे हॉस्पिटल क्रॉस करून आम्ही आता पारशेच्या बॉर्डरीर पावल्या। हांगर कशें आहा त्या वेळाचेर आम्ही हो रस्तो रुंद करून घेतलेलो, म्हणजे तीच दूरदृष्टी धरून आम्ही हो रस्तो रुंद करून दवरलेलो। किंबहुना चावद्यासून ITI पर्यंत आम्ही एका बॅरिकेड मधलो डिवायडर घालून हे वन वे करपाचो आसलो, पण तो काळांतरान रावून गेलो। जसे नेतृत्व बदलत गेले तसे ते फाटी उरले। आयज साधारण वर्ष पूर्ण जाला त्या बाजून 33 kV आणि 11 kV ची लाईन ऑलरेडी घातलेली आसा, जेचो कायदो तसो सांगता की तू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक पैसे रिइन्स्टेट केल्या शिवाय तुका खणोंक मेळना। आम्ही एखादे जर आमकां क्रॉस जर आम्ही पायप घेतले कनेक्शनाक जाल्यार आमकां ते पैसे भरचे पडटात आणि घातल्या नंतर पायप सोमता आमकां त्याची डागडुजी करची पडटा डांबर येतले म्हणून। पारशा पंचायतीन अजय कणगुटकराच्या नेतृत्वा सकयल ऑलरेडी एक डेलिगेशन आणि एक मेमोरंडम दिल्लो आसा की पारशे गांवांत जेन्ना हो रस्तो ही जी पायपलायन येतली तेन्ना आमी ते स्टॉप करतले म्हणून। कारण इतलेंच की थंय जो खणून रस्तो जो उडयल्लो आहा तेचेर अजून डांबर घातलेलें ना। साधारण 5 ते 6 किलोमीटर जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार तो रस्तो फक्त सोलिंग केला आनी तसोच सांडला। आणि जेन्ना हे जर तूं पळयशीत जाल्यार रस्त्याच्या साधारण एके सायडीच्या मधोमध जेन्ना हे खणटात तेन्ना रस्तो उरचो ना। आणि एअरपोर्टाची जी रहदारी हेवटेन वचणारे जे लोक आसात, साधारण अंजुना, वागाथोर, बागा मेरेन सुद्धा जे वचणारे जे व्हेकल्स आसात तो होच रस्तो फॉलो करतात, कारण हो शॉर्टेस्ट रस्त्याचे मच मोर पॉसिबिलिटीज आसात। आणि ताका लागून जो गांवान जो निर्णय घेतला, लोकांनी जो निर्णय घेतला, पंचायतीन जो निर्णय घेतला सरपंचाच्या अध्यक्षते सकयल, त्याच्या आम्ही ठामपणे उभे रावतले। हांव सरपंच पारशे पंचायत। आयज आमी हे सायटीर येयल्ले। ऑलरेडी हे पायपा घालपाचें जे काम चालू आहा वॉटर सप्लायचे ते हळूहळू आमच्या बाउंड्री पारशाच्या बाउंड्रीचेर पावत येयल्ले आसात। आमी हेच्या पयलीं आमदारा मार्फत आमदारान आमचे कडेन सगळी मिटींग घेतलेली, जेन्ना ते पारशान पावतले तेच्या पयलीं जी आमची 1133 केबल लायटीचो केबल घालच्या खातीर एक सायड रस्त्याची फोडलेली आहा ताका सगळ्याक डांबरीकरण करतले म्हणून। पूण आयज पासून हे बाउंड्रीर पावत येयले पूण हे काय डांबरीकरण जावंक ना। तेच्या खातीर आमच्या सबंद पारशे गांवाचो स्ट्रॉंगली विरोध आसतलो। आमी सगळ्यांक हेंची निवेदनाय दिल्ली आसा, जो पर्यंत आमचे ती सायट डांबरीकरण जायना तो पर्यंत ही पायपलायन मी आमच्या गांवांसून घालूंक दिवचोय ना। म्हाजो डेव्हलपमेंटाक विरोध ना, पूण हेचो अर्थ असो न्हू की ती सगळी धूळ आमी गेली वरासभर खातो तशीच सबंद फूल। आणि ही सायटी PWDन जर रस्ता वॉटर सेक्शनाचे जर घालच्या खातीर जर पायपलायन खोल्ली जाल्यार आमचो रस्तो हो 5 किलोमीटर फक्त धुळीचो जातलो। तेच्या खातीर आमचो ह्या कंप्लिटली विरोध आसतलो जो पर्यंत ते सायटीन जी 11 केबल लायटीचे केबला खातीर जो रस्तो फोडला तेका जो पर्यंत डांबरीकरण जायना तो पर्यंत। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.